राज्याचे विरोधी पक्षनेता धडाडीचे आमदार आणि काँग्रेस पार्टीचे एक युवा पुढारी युरी आलेमाव हांगा बसून आशिल्ले AICCचे आमचे गोंयचे डेस्क इन्चार्ज महाराष्ट्राचे आदले गृहमंत्री माणिकराव ठाकरेजी, AICCचे सेक्रेटरी को इन्चार्ज आणि खानापूरची आदले आमदार बाय दोतोर अंजली निंबाळकर, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाबा अमित पाटकर, केपेचे आमदार बाब एल्टन डिकोस्टा, आल्दोनाचे आमदार बाब कालूस आल्वारिस, दक्षिण गोंयचो आवाज तशेंच खासदार कॅप्टन विर्यातो फेर्नांडीस, आदले गोंयचे मुखेलमंत्री आदले गोंयचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनियाजी, सिनियर वायस प्रेसिडेंट बाब MK शेख, सगळे फ्रंटल ऑर्गनायझेशनाचे चीफ, काँग्रेस पक्षाचे ब्लॉकाचे अधिकारी, तशेंच काँग्रेस पक्षाचे मोगी आणि म्हज्या मोगाळ पत्रकार भावंदो भणेदो आपुरबायच्या भुरग्यांनो, सुरवातेक जायते जाण जायते उलयले, खास करून हो मुद्दो हो प्रोटेस्ट संविधान बचाव अभियान हो प्रोटेस्ट AICC आणि गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाबा अमित पाटकरान आणि आमचे कॅप्टन आमदार सोले काँग्रेस पार्टीचे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन हे ऑर्गनायज करपाक एक प्रयत्न केलो आणि हेतू म्हाका दिसता हो प्रोटेस्टाचो संविधान राखपाक जाय दुबाव ना, पूण मेन हेतू हो प्रोटेस्टाचो या BJP सरकाराक घरा धाडपाक जाय आणि घरा धाडपाक तुम्ही प्रयत्न करपाक जाय कित्याक जे संविधान आमकां दोतोर बाबासाहेब आंबेडकरान दिले, जे राईट आमकां तेमी दिले ते अमेंड करपाक हो BJPचो सरकार, भ्रष्ट जुमला पार्टीचो सरकार पार्लिमेंटाच्या इलेक्शनाक आख्खे देशभर उलोवपाक लागले की हे संविधान चेंज करतले, आमचे मध्ये फूट घालपाचे प्रयत्न जे आज केंद्र सरकार आणि गोंयचो सरकार हे आमचे मध्ये फूट घालपाक, जावं तूं हिंदू भाव, जावं तूं क्रिस्तांव भाव, जावं तूं मुसलमान भाव, डिवायड करपाक आज हे मनीस भायर सरलेले आहाय. कांय दीस आदी VHPचे चीफ गोंयांत येयले आणि स्टेटमेंट केलो की मुस्लिम भावाले पॉप्युलेशन गोंयांत वाडटा म्हणून आणि मायनॉरिटीक टार्गेट करपाचो जो प्रयत्न या प्रमोद सावंत सरकाराचो आहा, सिलेक्टिव्हली आमचे मध्ये फूट घालपाचो जो 2012 2017 तेंगेले ते पॉझिटिव्ह जाले. आज भावनो भयणीनो प्रश्न तुम्ही चिंतपाक जाय. हांव सदांच म्हणटा आज तुम्ही सगळी तुमच्या भुरग्या बसत हिंगा मुखार सरलेले आहाय. भुरग्यांक बरें एड्युकेशन दिवपाक, भुरग्यांक बरें शिकप दिवपाक,
बरे भाशेन आमचे माणकुले गोंय, जे गोंय जगभर देशभर सगळे गोंयकारांक वळखता. गोंयकारांक एक युनिक आयडेंटिटी आसा. सगळे धर्माच्या भावांक, जातीच्या भावांक सगळ्याक एकठांय करून आमी गोंयकारपण राखलेले आहा. जावं आमचो हिंदू भाव झुजला, आमच्या स्वतंत्र पासत मुस्लिम भाव झुजला आणि क्रिस्ताव भावूय झुजला. पूण आमचे मध्ये मेन इश्यू म्हणटाय तो डिवायड करपाचो. आनी हे आमचे संविधानान बरोवंक ना. संविधानांत जेन्ना पंडित नेहरूजीन एक स्वप्न आशिल्लें आनी दोतोर बाबासाहेब आंबेडकराक लॉ मिनिस्टर केलो, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जालें. पूण हुंय ना हुंय म्हाका दिसता आज बदलपाक जे श्रीमंत लोक आहा ते श्रीमंत जायत आसा आनी जे गरीब आहा ते गरीब जायत आसा. आमचे लीडर बाब राहुल गांधी जेन्ना तो भोंवता, देशभर तो भोंवता, तेजेर प्रयत्न केले, मॅडम सोनिया गांधीचे प्रयत्न केले आणि हे प्रयत्न जे जाता ऑपोजिशनाच्या लिडरांक, ऑपोजिशनाच्या पार्टीचेर ईडी, सीबीआय, आयटी हे सगळे शेजारी सोयरे जाले ऑफ दिस भ्रष्ट जुमला पार्टी. भावनो भयणीनो, आज आमच्या गोंयच्या भागांत जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री जालो, जरी तर तुम्ही चयल्यार 2008 जेन्ना एक प्रयत्न जालो आणि एक परिवर्तन जावपाक जाय म्हणून मनोहर पर्रीकराचो सरकार 2012 आयलो. लोकांक कितें प्रॉमिस केलेले, लोकांक फटयले. रीण जे आमचे फायनान्साचे रीण आसता ते जवळ जवळ काँग्रेसाच्या वेळार 100,000 कोटी आशिल्ले. आज हे रीण 40,000 कोटीचे पावला. फक्त रिणां काडप, फेस्तां फुलोवप, सगळे इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार वयता थिंगा. दोतोर प्रमोद सावंताचो हेतू पोस्ट फॅक्ट अप्रुवल, टेंडरां जायनाय, कांयच ना, फक्त इव्हेंट जाता. दूख जाता आमकां, कित्याक जेन्ना आमी प्रश्न करता विधानसभेत ह्या सरकारान दोतोर प्रमोद सावंत जेन्ना मुखेलमंत्री जालो त्या फंक्शनाक देशाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक आपयलो आणि 16 मिनटाच्या फंक्शनाक 150 कोटी मोले. We are in a financial crisis and our economy is sinking. आज मायनिंग आज जातले, फाल सुरू जातले म्हणून लोकांक फटयले, मायनिंग डिपेंडंट लोकांक फटयले. आणि आमचे जे बॅकबोन आज आहा, द टुरिझम इंडस्ट्री is failing from bad to worse because of the failed policies of this government. वयता थिंगा 50% कमिशन, पयले म्हणटाले 30% आंदा 50%, बट शो मस्ट गो ऑन म्हणून हो तेंगेलो हेतू. वयता थिंगा लोकांक लुटपाचें काम. भावनो भयणीनो, कॅप्टनान काश्मीराचो उल्लेख केलो आणि काश्मीरान जेन्ना ओव्हरटेक जालो, द काँग्रेस पार्टी टूक अ स्टँड that we should not politicize it. But what was politicized by this Bhrasht Jumla factory was to create a divide between the people. आमचे लीडर, आमचे देशाचे प्रेसिडेंट खरगेजीन सांगले that we should support this government in the stand and let us all stand as Indians. पण प्रश्न भावनो भयणीनो असो येता की I personally do not want to politicize this human tragedy. पण दुख जाता. एल्टनान सांगले, when you take credit for Article 370,
you have to take responsibility for the failure in Kashmir. Anik, my question is, who is to be blamed? Kashmiris? Pakistanis? One sole community? Or is it intelligence failure and failure of the government in power? Manipurant, Jenna itli worst things, people were dying. The Prime Minister did not go to Manipur. He did not address the concerns of the minority. For what? Are we not Indians? Why? Is a big question mark. आम्ही विधानसभेन बोर्ड केलो, मणिपुराचेर आमकां उलोवपाक जाय. मणिपुरान जे घडटा ते गोंयांत घडपाना म्हणून प्रमोद सावंताक सांगले आमकां जबाब दी, पूण कांयच जाल्लें ना. हेच हेतू बावदो जोरीतोर ह्या बीजेपी सरकाराक घरा धाडटले जाल्यार आमी सगळे एकठांय जावपाक जाय. आमचे डिफरन्सीस, नो मॅटर वॉट, इट कॅन बी विदिन आवर पॉलिटिकल party or wherever, we are fighting a well-oiled machine, a machine that is master in jumlas, a government that is a dictatorial government. Salazar pasun, Salazara वेळार हे जायना आहले. It is sad to see that in this पवित्र जाग्याचेर आज आमचे फ्रीडम फायटर उलयता. And they are saying, one particular lady freedom fighter said that we did not fight in the past to see what is happening in the state. The curse of casinos. ते सांगता काँग्रेस सरकारान हाडले म्हणून बंद कर. This gambling culture is not the Goan culture. I don't know if it is the BJP culture. जेन्ना आमी प्रश्न करता, आज आमगे तरणाटे भुरगे इतले काबार जालेले आहा. आणि हे सगळे दिल्लीचे शर्मा आणि वर्मा येऊन हिंगा आमची जमनीचे खास करून दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज टुडे दॅट द स्टेट इज स्पीकिंग ऑफ लँड. कॅन अ नॉर्मल सिटीजन, तुमच्या कडेन आज आसा गांव म्हणून गांव आहा 1,25,000 पर स्क्वेअर मीटर, गोंयकारा कडेन थिंगा जमीन घेवपाक जाता. And this bubble, as I call it, is nothing but sale of Goa, sale of our mother, sale, wholesale and reckless sale. काणकोणोस, पेडणेओस, मुर्मुगांवोस, वास्कोस, सगळे कडेन जाग्याचो सेल. ईडीन 3-4 दीस आदी एकल्या लिडराक थिंगा कुंभारजुवाच्या गांवांत 1,600 कोटीचे फेक पेपर हाडले. SIT हाडली. वेन SIT हाडली त्या वेळार केश्यो ज्यो घातल्यो आनी हे पयशे जे रिकवर करपाक सांगले, तितून हे करप्ट पॉलिटिशियन, तितून हे करप्ट पुलीस कोमिनाक जावन लोकांक भिवून थिंगा ते लँड सगळे पयशे खावपाक लागले. जे पडये बिल हाडा TCP अंडर, ह्याच बिलाक कॅप्टन दोतोर प्रमोद सावंत आशिल्लो. बीजेपी सरकारान जेन्ना झोन चेंज जाले, कॅप्टन दोतोर प्रमोद सावंत दुसरे प्लेयराक चेंज करीत आहा. तो प्लेयर चेंज जाले सायडीक, थोडे घरा बसले, थोड्यांक स्वप्न पडय. But I believe that the biggest issue that we will face, the people of Goa and Congress party, is to deal with these land sharks. हे मनीस जे गोंयचो सेल करपाक मुखार सरला, लँड कन्वर्ट करपाक मुखार सरला, दिस इज नथिंग बट दादागिरी, हुकुमशाय. दूख जाता कित्याक फाल्यां आमची भुरगीं म्हणटली, अरे तूं विरोधी पक्ष नेतो आशिल्लो, तुम्ही कितें स्टँड घेतलो, काँग्रेस पक्षान कितें स्टँड घेतलो. भावंदो भयणीदो, जागे जायात. इट इज इनफ. आणि गोंयचे कॅरिंग कॅपॅसिटी पणजेच्या गांवांत
कितले टँकर येता प्रोजेक्ट पास जायत आहा मेरसेचे गांवांत कितले टँकर येता उदो लोकांक पावना ह्या सरकाराचो हेतू जावन आशिल्लो 24/7 तास लोकांक उदो दिवपाक मागीर ते 8 वर जाली विधानसभेन आमी जेन्ना प्रमोद सावंताक सांगले म्हणूंक लागलो 4 वर आनी हर घर जल म्हणून आख्ख्या देशान फामाद केला गोंयांत नोट तरी सारकी हे उदो सोड नोट तरी सारका दिस इज देअर कॅम्पेन टू फूल द पीपल ऑफ गोवा अक्रॉस ऑल द मिनिस्ट्रीज आज मायनिंग बंद जाले टुरिझम इंडस्ट्री दादागिरी शेकांत सोगले बायले हॉटेलां सोगले बायले सगळे जे हिंगा पोर्ट आणि सगळे चलता सगळे बायले अरे मागीर गोंयकार हुंय उला होच टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खावंटे म्हणटालो की जे दिलीप पारोलेकरान जेन्ना टुरिझम मिनिस्टर आशिल्लो भायर वेतालो ते सगळे जंकी ट्रिप म्हणून आज हो आनी गेले डिपार्टमेंट कोट्यांनी रुपया मोडटा देशभर आखे विदेश सगळे भोंवता इंडियन कॉन्सुलेटाक पासून ते मेवना दीज आर जंकेट ट्रिप्स दीज आर लेजर ट्रिप्स आणि टुरिझमाचो मॉडेल आज टुरिझम कित्याक पाड जाता टुरिझम पाड जाता कित्याक दिस गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड इन इट्स पॉलिसी आमचे जी पॉलिसी आहा आमची परंपरा आहा की क्रिस्तांव हिंदू मुस्लिम भाव आमी एक ह्या परंपरा लागून देशभर न्हू आख्खे संवसारभर लोक येता पूण आमचे मदें कम्युनल करपाक आमचे मदें डिवायड करपाक जे प्रयत्न हो सरकार करता द टुरिझम इंडस्ट्री इज गोइंग फ्रॉम बॅड टू वर्स आज 4 दीस आदी मायकल लोबोन हेडोन दिलो आनी हेडोनाच्या 90% फ्लो सारको ओवरफ्लोईंग हॉटेलेर आमगेलो बाब हेल्टन आहा सगळे रूम खाली इतले गोंयांत आज पाड जाता भावंदो भणिदो गोंयची कल्चर गोंयची आयडेंटिटी पाड घालपाक हे सगळे मुखार सरलेले आसा आता एम्प्लॉयमेंटाचेर थोडेशे फिगर वो थोडेशे जुमला तुमच्या मुखार जे या बीजेपी सरकारान दिलेले ते तुमच्या मुखार तुमच्या नोदरेन हाडटा म्हाका याद जाता हांव 2012 सांगेच्या गांवांत बसलोलो त्या वेळार मनोहर पर्रीकरान सांगलेले की आपूण जोरी तर पावरान येल्यार बेकारी भरतो दितलो एक युवा भुरग्याक जॉब दितलो कितें जालें तेच नंतर जालें कितें गोवा टुडे इज द 3rd हायेस्ट स्टेट when it comes to unemployment followed by लक्षद्वीप and अंदमान अरे जोरी तर एक आवय गरीब शेतकार भाव भयण आज आपल्या भुरग्यांक जोरी तर तुम्ही शिकयता बरे ग्रॅज्युएट करता हेंगेले बोडसा बोडपाकू एक जॉब घेवपाक 20 लाख 30 लाख 40 लाख हे लाता भायर हे मुखार फिगर जायना हे कोण उलयता आमी उलयता जाले आमी ऑपोजिशन हे तेंगेलो पणजेचो आमदार बाबूश पोन्सरात उलयता कितें उलयता की एक जॉब मेळपाक 30 लाख 40 लाख आनी पीडब्ल्यूडीन जालेले ते मोठे स्कॅम म्हणून चिंतपाक जाय भावंदो भणिदो ज्या पद्दतीन गोंय पाड जाता होच प्रमोद सावंतान 14 एप्रील 2019 जेन्ना नरेंद्र सावयकर दक्षिण गोंयांत इलेक्शनाक बसलोलो त्या वेळार घोशणा केली की 30,000 प्रायव्हेट जॉब आणि 10,000 गव्हर्नमेंट जॉब दितलो म्हणून कितें जालें जुमला वॉच मुखेलमंत्रीन 2019 जेन्ना सिद्धार्थ कुंकोळेकर पणजेच्या गांवांत बाय इलेक्शनाक बसलो त्या वेळार घोषणा दिली अगले 3 साल में 50,000 जॉब गोवा के युवाओं को मिलेंगे क्या मिला बाबाजी का मिला क्या आज तुम्ही चिंतपाक जाय भावंदो भणिदो 2021 आनी 10,000 जॉब बिफोर द जिल्हा इलेक्शन 23 बिचोलेच्या गांवांत दोतोर प्रमोद सावंतान
उल्लेख केलो 1000 जॉब बिचोलेकाराक मेळ्ळे काय कितें मोडपाक लाखांनी जमीन दिली या जीएमआराक जमीन दिली या दिल्लीकाराक जमीन दिली कितें करपाक इलेक्शन आशिल्ले प्रमोद सावंत सारको हड्ड फुलोवन उलोवपाक लागलो कुंकळकाराक जॉब दितले कितें दिले घंटो दिले कितें कितले जॉब दिले आज तुम्ही चिंतपाक जाय भावनो भयणीनो पुढच्या दिसाक 12,000 जॉब दितले म्हणून सांगला आणि द वर्स्ट पार्ट इज इफ यू लुक एट द नंबर्स फ्रॉम 21 to 25 2021 to 25 सेंट्रल जॉब जे पड गोंयकाराक दिले कितले दिले दिसताय तुमकां 100 जॉब 6 जॉब in 6 years 1 job in planning and statistics 1 job. What happens with the postal jobs? What happens with the central jobs that were promised? Because Goa is on a remote control. The dictate comes from the Home Minister, from the Prime Minister, and the Chief Minister acts on his behest. आज भावनो भयणीनो जेन्ना आमी म्हादयचे उलयले आनीक म्हादयचेर एक डिबेट जावपाक जाय म्हणून उल्लेख केलो विधानसभेन व्हडलो बोवाळ जालो प्रवा म्हणटा ती फॉर्म केली प्रवा जेन्ना जालें हांकां दिसलें थोड्या गोंयकाराक फुलोवपाक आमी हो प्रयत्न केलो दिसलें की म्हादयचें उदो येयलें म्हणून वी आस्क्ड फॉर अ जॉयंट पार्टी डेलिगेशन द काँग्रेस पार्टी स्पोक आवर मेंबर कालूस फेरेरा इज इन द प्रवा इन द म्हादय कमिटी we speak but this government has been exposed not by the Congress party but has been exposed by the Home Minister in Belgaum when he said that there has been a setting and Goa's water has been diverted. He thanked the Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Ami prayatna kele. I spoke as a Goinkar. I said let us all resign. Let us forget our differences. Let there be any MLA, whether it is ruling or the opposition, let us resign. Let us create this crisis for the betterment of Goa. पण या सरकाराक पळोवंक ना कोट्यांनी पैसे आदोगादाक गेले. We don't have faith in these officers who represent our state. But the way out for it is declaring Maday Wildlife Sanctuary a tiger reserve. But this government does not have a will. They do not have a will because they have their own properties there. तुम्ही चिंतपाक जाय भावनो भयणीनो क्रायमीचेर जेन्ना आज क्रायम वाडटा never did Goa see such type of dacoities, rapes, murders. सिनियर सिटीजनाक बांधून ते आमचे श्रीमंत लोकांक बांधून पैसे चोरी करता. लास्ट 6 years 1875 cases of crimes, 188 murders in the state of Goa, 487 rapes, 90 robberies. आणि 400 माय सायबर क्राईम ते सायबर क्रायमान चलना तो एकलो आहलो ओपन क्लोज आलो तो पड फोन आहलो तो मेळा एल्टनागे तो पड आहलो अजून तो फोन मेळा तो भोंवत आहा हे स्थिती आशिल्ल्या वी बिलीव इन द गोवा पुलीस बट इट इज द फेलियर ऑफ द होम मिनिस्ट्री इट इज फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट. आज इंस्टेड ऑफ crime being the priority, the police's agenda, I don't know if it's a hidden agenda, but the agenda is policing of beef trade, policing and registering of offences for hurting sentiments. अरे ये कलम जे पड आमकां मेळा हे संविधान दिलोले आनी जे आमचे रायटर थिंकर पोएट एंचो जो म्हाका दिसता ह्या संविधानान जे रायट दिलेले तेंकां आनी एनजीओ आनी एक्टिविस्ट खास करून ह्या जाग्यार जेन्ना येता हेंकां टेररिस्टा भाशेन फोर्सफुली तोंडार मास्क घालून भिवपाक
fear factor घालपाचो प्रयत्न केला. The Congress party never did that. When there was a regional plan in 2012, when the people of Goa did not want the regional plan, it was scrapped. When the Goa people did not want SEZ, it was scrapped. This was done in the interest of the people of Goa. But this BJP government has failed, miserably failed. बाब कालुसान ड्रग्साचेर उल्लेख केला. हांव सदांच विधानसभेन म्हणटा, अरे गोंयचो पाब्लो एस्कोबार कोण काय म्हणून. आतां कालूस दोतोरान आतां म्हणला की पाब्लो एस्कोबार थिंगा आहा मू बीजेपींत गेलो आहा. ताका मुखेलमंत्रीन सांगपाक जाय 40 करोडाचे कोकेन, 11 करोडाचे गांजा ह्या बॉर्डर पास करून फेल्युअर कोणाचो. पाब्लो एस्कोबार थिंगा आहा मू बीजेपींत गेलो आहा. ताका मुखेलमंत्रीन सांगपाक जाय 40 करोडाचे कोकेन, 11 करोडाचे गांजा ह्या बॉर्डर पास करून फेल्युअर कोणाचो. थायलंडाच्यान हिंगेलो, केंद्र सरकारू फेल जाले, गोंय सरकार. देन व्हॉट इज द होम मिनिस्ट्री डुईंग. जाला कितें. हॅव्हिंग बिग पोर्टफोलियोज, लार्ज पोर्टफोलियोज does not make you fit. You might have several portfolios. The agenda is, भावनो भणिलो, ज्या पद्धतीन मुखार गोंय काँग्रेस पक्षाचो आमचे एक यंग एंड डायनॅमिक प्रेसिडेंट आसा बाब अमित पाटकर. नो डाउट दिस इज अ क्राउन फुल ऑफ थॉर्न्स. बट म्हाका खात्री आहा आमचे आमदार आहा, आमचे कॅप्टन आहा, आमचे लिडर आहा, आदले आमचे साद्दीन बाब आहा, सगळे आहा. आमी एकठांय जावपाक जाय. आमी एकठांय जावन या भ्रष्ट जुमला पार्टीक घरा धाडपाक जाय. दी अजेंडा हॅज टू बी सेट. आनी म्हाका खात्री आहा की तुमी मुखार हे जे आमचे संविधाना बद्दल उलोवपा जायत आहा. मन्ना तुवें पळयता थिंगसो आमगेलो अमित बाबूय दोड माता. थोडे बाब अमिताकूय दोता. पूण सांगपाक सोदता की दिस गव्हर्मेंट, if we basically summarize it, zero delivery गव्हर्मेंट failed with mining, with म्हादय. अरे हेल्थाचेर उलयल्यार रातभर उलोवपा जाता. हेल्थाचेर जो फेलियर जाला, खास करून दक्षिण गोंयचे लोक हिंगा आहा. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला जे फेलियर जाता, ज्या पद्दतीन किमसा भाशी लोक मोत्ता, प्रत्येक दिसाक एक लोक मोत्ता. आणि ह्या सरकाराक पडोंक ना. बिकॉज ऑफ बॅड इंजिनियरिंग, बिकॉज ऑफ ब्लॅक स्पॉट्स, दिस गव्हर्मेंट डज नॉट हॅव अ विल. दिस इज अ क्लूलेस गव्हर्मेंट. ह्या स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी कोण उडयला. इतले करप्शन, 1,500 करोडाचे करप्शन. आणि जेन्ना हे करप्शन जाता, नेले प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज, खास करून एड्युकेशन डिपार्टमेंट. गोवाज एड्युकेशन, द मोस्ट पायनियरिंग गोवा युनिव्हर्सिटी. 2 मिनिटांनी कोणा खबर कॅप्टन. द मोस्ट पायनियरिंग गोवा युनिव्हर्सिटीज रँक हॅज स्लिप्ड टू 150. 85 आसलो, ती स्लिप टू 150. आणि सगळे भायले भाड्याचे बोईल, गणपत युनिव्हर्सिटी आणि कोण अमिती युनिव्हर्सिटी आणि केसो युनिव्हर्सिटी, हे सगळे हिंगा येले. हांकां AI, चोराय, हायाय आणि घेवन वसाय. हो प्रयत्न ह्या बीजेपी सरकाराचो. हांव रावता की विथ दीस गव्हर्मेंट नथिंग इज पॉसिबल विदाउट ब्राइब्स. आणि विथ दीस गव्हर्मेंट नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ ब्राइब्स. रावता हो हेतू आणि देव बरें करूं म्हणटा आमचे अध्यक्षाक अमित पाटकराक, तशेंच कॅप्टनाक, दुसरे सगळे काँग्रेस पक्षाच्या मोगी. आमी सगळे मुखार एकठांय जावन ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीक घरा धाडटले म्हूण रावता. आमकां हांगा आपयन 2 उजरां दिवपाक सोयीक दिलो म्हणून काळजान देव बरें करूं.